कितें एक्शन लोकांचे धंदो हे मोडटात. लोक बाजारात रस्त्यार सगळे सामान दवरतात ते इंजन काडूंक जमना. हेंका हिंमत ना काडपाक. सगळें कोण आहा थंय सगळें इल्लीगल आहा मरे. ते तेंचे म्हणा मरे. हांगा कित्याक मोडपाक येयल्या धंदो लोकांचो हे करपाक. हे रस्त्यार सामकें आहा. नोटीस दिवना कांय ना. डायरेक्ट तुका हे डेमोलेशन ऑर्डर दिता. आमकां कोर्टान वचपाक हें आसा न्हू फुडल्या. पालिकेचो सीओ तोच सध्या मामलेदार. कांय ठराविक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेर राजकीय हेतान एक्शन चल्ल्या म्हूण आजी माजी नगरसेवकांचो आरोप. सुत्रां आलयता खंय आमदार प्रमोद सावंत. हे अशें डेमोलिशिंग जर करूंक जाय जाल्यार एक बागायतदार संस्था आहा तेंच्यांनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आहा. एक कौन्सिलर तेजें इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसा. सगळे हॉस्पिटलान भितून टावर घातलो आहा तेतून इल्लीगल आहा आनी ते सगळे रेजोल्युशन कौन्सिलान घेतलेली आसा की ती डेमोलिश करची. ती डेमोलिश न करता सिलेक्टिवली आनंद वेरेकराच्या हातीन घेतलेला कित्याक तो काँग्रेसचो एक सक्रिय कार्यकर्तो आसा. तो बीजेपीचे विरुद्ध मोठ्या दबाज्यान वावुरलो फाटल्या फावट. तेजे विरुद्ध कारवाई करपा लागून ही दडपशाही हुकुमशाही बीजेपीन चलयल्या आहा. बीजेपीक हे येणाऱ्या लोकसभे इलेक्शनाक आनी विधानसभेच्या इलेक्शनाक भोगचें पडटलें आनी प्रमोद सावंताक तर बाजारान फिरपाक आमी दिवचे ना. साखळी म्युन्सिपाल्टीन विर्डी गांव येता. विर्डी गांवांत ऑर्चर्ड जमनी 64/1 ह्या सर्वे नंबरात बेकायदेशीर बिल्डींग बांदलेली आसा. ब्रीज क्लोज टू द ब्रीज ते सांगता. आनी आयज मेरेन सीओन म्हणजे हो पंडीत आसा तुमी आयज मेरेन तेजी कसलीच कारवाई केल्ली ना. लँड अँड टावनिंगान ऑलरेडी ताका नोटीस धाडलेली आहे की तुमी एक्शन घेवची म्हणून ताबडतोब त्या बिल्डिंगेची. आयज मेरेन त्या बिल्डिंगेची एक्शन ना आनी ती फायल तशीच घेवन आहा तो. कारण त्या बिल्डिंगेचेर ती बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन जो मामलेदार आसा बिचोलचो आनी जो सीओ आसा तेणी भायल्या भायर घेतलेली आसा. विथआउट हे कन्सर्न कोणा हे थंय आसता त्या कडल्यान घेतलेली आसा आनी त्या बिल्डिंगेची आयज मेरेन कारवाई ना. सीओ म्हणटा सगळ्यो गजाली कायद्याक धरून चल्ल्यात. In this case, since the shop was coming under road widening area, the structure cannot be regularized under the act enacted by the state government. So I have initiated action against them. एक्शन घेतना आडखळ हाडली म्हूण नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी, नगरसेवक दामू घाडी, आदलो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन, रियाज खान आनी बाकीच्या कांय जाणांक अरेस्ट केल्यात. तांचेर FIRूय जालो. उपरांत जामिनार सोडले. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.